ट्रकवाले मीन येरादारीक कशेच तयार ना। मंगळारा सेजाच्या अधिकाऱ्यांबरोबर तांची बसका जाली। किलोमिटराक 9.5 रुपयांचो प्रस्ताव सेजान दवरला। ट्रकवाल्यांक 1.5 रुपया वाडोवन पावना। टना फाटल्यान 11 रुपये 27 पैसे किलोमिटराक रेटीचेर ते ठाम रावल्यात। ते भायर डिझेलाचेरय सबसिडी सोदतात। आज सेजाकडे मीटिंग असली। सेजान 0 to 10 किलोमीटर्स 10.5 रुपया रेट दिली। 10 to 20 किलोमीटर्स 10 रुपया रेट दिली आणि 20 and above जे किलोमीटर्स आहा तांकां 9.5 रुपया रेट दिली। म्हणून हांव माझ्या भावांक सांगता की 10.5 जावं तुमकां 8ची 9.5 मेळटा, 1.5 रुपया वाडोवन मेळटा म्हणून आबूज जावचें न्हू। कित्याक आनीकूय रेट वाडोवन मेळटली आमकां। जो आज कंपनीन 9.5 रुपया जो दर ठरयल्लो आसा तो 11 रुपये 27 पैसे दर, जो ज्या प्रमाणे 2010 सालान जो दर आसलो त्या प्रमाणे 11 रुपये 27 पैसे दर हो जावंक जावो। आनी म्हाका इतली गॅरंटी आसा की हो दर निश्चित आमकां मेळटलो जर आमी सगळे ट्रक भाव आज पासून जे एक संघ रावल्या तशेंच ह्यान फुडें एक संघ रावचे। फक्त 4 दिसाचो टायम आसा। ह्या 4 दिसाचो टायम पळोवया आमी आनी योग्य दर आमकां मेळटलो हे निश्चित आसा। मडकय नवदुर्गेचे नवे मूर्ती प्रतिष्ठापनेचेर सुनावणी 3 मार्च मेरेन फुडें धुकल्ल्या। फोंडें जिल्लो कोर्टांत सुनावणी चल्ल्या। इतले मजगतीं मोडतोड आनी CCTV मोडले म्हूण आरोप करून म्हाजनांनी गांवकारां आड घाल्ली याचिका सुनावणे उपरांत फाटीं घेतली। कोर्टान नमीच्या पालखेचोय मार्ग मेकळो केला। पालखेक गांवकारांक वांटो घेवंक मेळटलो। आज त्यांच्यानी पालखे खातीर घातलेलो। पालखी ग्रामस्थ, कुळावी, सेवेक, भावीक सगळ्यांचे बरोबर तेंची पालखी आहा। फाल्यां सुद्दां आज तेंच्यांनी कोर्टान आर्ग्युमेंट केल्ले आमचे कडच्यान पालखी काडचे म्हणून। परत तेंच्यांनी फाटीं घेतले कित्याक हो आमचो देवीचो विजय ग्रामस्थ, कुळावी, सेवेक, भावीक, मडकयकारांचो विजय आसा त्या खातीर तेंच्यांनी फाटीं घेतले। ही आसा देवी आसा ती ग्रामस्थ, कुळावी, सेवेक, भावीक आनी मडकयकारांची आसा। फाल्यां हें आसा नमो न्हय आनी पालखी आसा त्या हितून आमकां भाग घेवपाक दिवचो न्हय अशें म्हणून ताणें मागलेलें इंजंक्शन। म्हणल्या फुडें तें आर्ग्युमेंट जाले बिले बरेचशे आनी तो म्हणलो की हें कशें जातलें, सगळें रिलिजियस मॅटर न्हय। म्हणना फुडें मागीर आमी डिस्कशन जालें आनी हांवें तोडगो सुचयलो। तो तोडगो जजाक मान्य आसतो। जालें बिलें तो बरोवपाक गेलो तितल्यान उजगांवकार म्हटलो की आपूण आपलें एप्लिकेशन फाटीं घेता म्हणून फाल्यां बंदी करचें म्हणून। तें मागीर हियरींग करचें म्हणून म्हणटा फुडें फाल्यां कांय ना, म्हणजे फाल्यांचेर बंदी ना। स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू। असोळडे ते कुडचड्यार रस्त्या कुशीक कोण तरी दिसपट्ट कोयराच्यो राशी मारता। कोयरांत कोलवेच्या कांय हॉटेलांच्यो रिसिटी सापडटात। घराघरांतल्यान कोयर एकठांय करून कुडचडें नितळ करपाचो यत्न चल्ला। मात भायलो कोयर कुडचड्यार येता म्हूण आमदार बेजार। कोयर उडोवपी गाडयेचो नंबर लोकांनी पुलिसांक दिलो। पुलीस म्हणटात वालकिणीच्या कॉन्ट्रॅक्टराचें कर्म चवकशी करपाचें थारलां। त्या रोडार एक कोण तरी हॉटेल कलेक्शन कोलवाच्या एरियाचे कलेक्शन करता आणि गार्बेज हांगा उडयता। आमी इतलो काळजी घेता कुडचड्यार, आमी डेली घरातले गार्बेज कलेक्ट करता। हे हॉटेलांनी केअर घेवपाक जाय। कोणा कलेक्शन करता तेजेर केअर घेवपाक जाय, कोणा कडेन कलेक्ट करता ते। हांव आतां टुरिझम मिनिस्टराकूय रिक्वेस्ट केला हॉटेलाची लायसन्स कॅन्सल करपाक आनी पुलिसेक ऑलरेडी हांवें सांगला ताका हाडून ओनराकूय, ओनर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर गार्बेज मेनन्स। आनी हे जर सुदारना, हे हॉटेल जर सुदारना जाल्यार तेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाचो हांव सांगतलो। आमी व्हेरीफाय केलें तेन्ना आमकां पेपर्स रिसीव मेळ्ळो फ्रॉम हॉटेल कोलवाचे हॉटेल। ते व्हेरीफाय केल्यार कळ्ळें की तो कॉन्ट्रॅक्ट कोणाक दितालो, वालकिणीचो कोणाक करता, बोलेरो जिप्सी घेवन येतालो आपली आनी तो हांगा डॅम करतालो। लोकल्सान ताका पळयलो, नंबर व्हेरीफाय केलो, आमी ओनराक व्हेरीफाय केला, आयडेंटिफाय केला, ताका आमी आपयतले आतां आनी एज पर IP Act 34 प्रमाणे ताका आमी कितें आतां एक्शन ते रिपोर्ट आमी फायल करतले। प्लस जे हॉटेलान वचून ही गार्बेज केल्ली आसा पळय तेज्या ओनराक आमी स्ट्रिक्ट तेजेर एक्शन घेतले। घेऊ एक विराम।